ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदिष्टाय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदिष्टाय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते गुरुर्ज्योति। म्हणजे गुरु असतात त्यातले एक गुरु हांगा बसल्यात सगळ्यांकडल्यान एक शिकवण घेतल्या की आपलो जो एक जीव आसा वो लोकां खातीर समर्पित करपाक जाय, लोकांच्या भल्या खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय आनी ही शिकवण आमकां ह्या सगळ्यांनी दिल्ली आसा आनी त्या हाजो भाग म्हणून आजचो हो कार्यक्रम सगळ्यांनी म्हणलें हांगा की हांवें फायनान्शियल हेल्पाच्या चड भायर वचून हांव अशें चिंतीन की तो भाग वेगळोच आसा पूण हें सगळें केल्या नंतर म्हाका तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद हांगा मेळटलो। हातून हो स्वार्थ म्हजो आसा कारण हांव वयान आनी एक्सपिरियन्सान हांव तुमचे खूब ल्हान आसा आनी हांवें तुमचे पेक्षा खूब पावसाळे कमी पळयल्या आनी त्यामुळे म्हाका तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद ह्या माध्यमांतल्यान मेळटलो। पेरंट्सांक अशें दिसता की आपलो जर भुरगो पणजे खंय तरी शिकपाक गेलो जाल्यार तें शिक्षण चड बरें आसता काय कितें। आज म्हळ्यार तुमची भुरगीं हांगा शिकता आसतलीं, हांव तुमकां खरेंच मनांतल्यान वंदन करता कारण कशें आसा गांवची ज्यो शाळा आसता त्या गांवच्या शाळांचें शिकप मेळटा आनी जें भायर शहरान मेळटा तातूंत कांयच वेगळें अशें कांयच नासता तेंच शिक्षण आमी। पण गांवच्या ज्या शाळांनी आतां जशें सरान सांगलें की गांवांत आमी ह्या सरस्वती हायस्कुलान कशें करता की फक्त ती बुकातलें शिक्षण नासता, फक्त पाठ्यपुस्तकातलें शिक्षण दिना। आमी टिचरांनी मेळोन म्हणजे बेतके हेल्थ सेंटराक मेळ्ळो तेंच्या त्या डॉक्टर्सांचो आमकां फूल सपोर्ट मेळ्ळो। सो द फर्स्ट टायम आमी हेल्थ कॅम्प म्हणून घेतलो आनी भरभरून साथ आमकां सगळ्यांची मेळ्ळी। शिक्षण क्षेत्रांत खंयच्याय शाळेची पहिली प्रथम जबाबदारी आसता की त्या क्षेत्रांत शिक्षण क्षेत्रांत भुरगे जे आसा फुडली पिढी निर्माण करप। ही सगळी पिढी निर्माण करता आसतना आमी भुरग्यांचेर अत्यंत म्हत्वाचे म्हणजे अभ्यासाच्या बरोबर संस्कार। तेजे कारण खंयचोच मनीस जो आसा हो संस्कारा विना मनीस म्हटलो वचना। संस्कार जर नासले जाल्यार एखादो मनीस जो आसा हो जनावरांच्या पेक्षा पास्ट तेजे वागणेक आसता आनी म्हणून संस्कार जे आसा हे मूलभूत गरज विद्यार्थ्यांची ही जाणून अनेक उपक्रम ज्याच्या माध्यमांतसून संस्कार आणि भारतीय संस्कृती जी आसा तेची रुजवण आमच्या विद्यार्थ्यांच्या मदीं जातली अशा प्रकारचो एक अत्यंत महत्वाचो प्रयत्न जो आसा हो सुरवातीच्या कालावधीत पासून